येवकार हांव जवाहर सुरवेक हेडलायन्स। गोंयचो भाग्यविधातो भाऊसाहेब बांदोडकरांची मनयली 50वी पुण्यतीथ मिरामारचे समाधी सयत गोंयच्या हेर वाठारांतय ओपली आर्गां, जागयल्यो भाऊच्यो यादी। कोलवा पुलिसांनी चोरी प्रकरणात धरलो बिहारच्या दिग्विजय सिंगाक 8 लाख रोख आणि देवाच्यो 2 मुर्त्यो चोरिल्ल्याचो आरोप। बंद जावचो ना दाबोळेचो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ। बंद जातलो म्हणटात त्यो फकत वावड्यो। परत एक फावट स्पष्ट केलें माविन गुदिनोन। चालू जातल्यो इंटरनॅशनल आणि डॉमेस्टिक फ्लायटी, दिलें आश्वासन। आणि आता पळया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोलवा पुलिसांनी शुक्रारा 21 वर्सां पिरायेचे दिग्विजय सिंग ह्या बिहारच्या तरणाट्याक चोरी प्रकरणात धरलो। एका हॉटेलात तो काम करतालो। थंय ताणें 8 लाख रोख आणि 2 ल्हान देवाच्यो मुर्त्यो चोरल्यो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल कोलवा पुलिसेच्या ज्युडिडिक्शनाक कोलवा हांगा एक इन्सिडेंट जालो। तो म्हणजे जालें एक हॉटेलांतल्यान एक कॅश 8 लाखांची कॅश जी आसा आनीक 2 भांगराच्यो मुर्त्यो ह्यो ना जाल्यो। जेन्ना इन्क्वायरी केली त्या टायमार कळलें की ह्याच हॉटेलांत एक काम करपी तो सुद्दां 8 दीस पयलीं येवन कामां लागलो। ह्या भुरग्याचें नांव आसा दिग्विजय सिंग, हो आसा बिहाराचो। ह्या भुरग्यान चोरून व्हेलें म्हणून जेन्ना ही केस हांगा ओनरान पुलीस स्टेशनार दिली त्या टायमार केस रेजिस्टर केली आनी तेजे मुखाल्लें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें करपा लागलें। हें इन्व्हेस्टिगेशन करता करता ह्या भुरग्याचें लोकेशन जें आसा हें मोपा एअरपोर्टार मेळ्ळें आनी थंयच्यान कळ्ळें की हो भुरगो 8 लाख घेवन ह्या एअरपोर्टा वयल्यान दिल्ली गेलो म्हणून। रोखडेच कोलवा पुलिसांनी जो PI एडिशनल चार्ज आसा जो चव्हाण आसा हेणें रोखडेच दिल्ली पुलिसे इन्फॉर्म केलें आनी CRFI इन्फॉर्म केलें जे एअरपोर्टार CRF आसा तांकां। आनी तेणी रोखडोच जेन्ना दिल्ली हो देंवलो त्या टायमार एका अरेस्ट केलो आनीक कोलवा पुलिसे कळयलें। कोलवा पुलीस राती वचोन आज तेका हांगा हाडलो आनीक तेजे कडच्यान जी 8 लाखांची रिकवरी भितर 7.5 लाख रिकवर केले कडेन आसा, 50,000 तांणी मोडले कडेन आसा। हे 24 वरां भितर कोलवा पुलिसांनी ह्या केसीचो जो आसा हो सोक्समोक्स लायले कडेन आसा। तांकां थँक्स म्हणटात, सगळे लोकूय बी हॅप्पी जाले कडेन आसात आनीक अशें काम पुलिसेन करचें म्हणून। काल कोलवा पुलीस स्टेशनार दनपारां एक कंप्लेंट येयली आमच्या कडेन की एका हॉटेलान एक भुरगो कामाक दवरलो 10 दीस पयलीं। ताणें रातच्या सकाळीं 3 सुमार डायरेक्टराच्या कॅबिनात वचून डोराची चावी काडून तातूंतल्यान एक पयशे सुमार 8 लाख रुपया आनी 2 देवाची मुर्ती, धाकटी मुर्ती आशिल्ली ती घेवन तो चोरून पळोवन गेलो। ताच्या नंतर आमी इमिजिएटली FIR रजिस्टर केली आनी ताचे कॉल डिटेल्स काडले। आमी कॉल डिटेल्स एनालायज करून आमी थ्रू आवर सोर्सीस आमी इन्फॉर्मेशन डेवलप करून कळ्ळें की आमकां तो फ्लायटान मोपा एअरपोर्टाच्यान डायरेक्ट दिल्ली वचपाक गेलो। ताच्या नंतर आमी इमिजिएटली दिल्ली पुलिसांक प्लस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी CISF आसा तांकां कॉन्टॅक्ट केलो। ताका हेची सगळी म्हायती दिली, तांकां FIR कॉपी धाडली आमी आनी तांकां सांगलें की इमिजिएटली डिटेन करा म्हणून। ताच्या नंतर आमकां इन्फॉर्मेशन येयली की तो एअरपोर्टार पावलो दिल्ली आनी तेणी ताका डिटेन केला। मागीर आमी आनी वेळ काडिनासतना आमचे DYSP आनी SP साहेबा कडेन उलयन इमिजिएटली आमचो IO PSI सुभाष गांवकर आनी हवालदार रोहन हांकां दोगांची टीम रेडी करून आमी इमिजिएटली तांकां फ्लायटान परतून दिल्ली धाडलो। आमी ते राती पावले। ताच्या नंतर तांच्यांनी एकवेळची कस्टडी घेतली। मागीर थंय सगळी फॉर्मेलिटीज करून परत अलॉंग वीथ मुद्देमाल जवळ जवळ ताणें 50,000 रुपया खर्च केले, पूण 7.5 लाख रुपयाची रिकवरी जाली आनी 2 मुर्ती जी ताणें चोरलेली तांची बी रिकवरी जाली। ते घेवन आमची टीम सुखरूप गोंयांत पावली। आतां ताका रिमांडार व्हरपाचें आसा। हय, आतां ताका अरेस्ट फॉर्मेलिटी सगळी जाल्ली आसा आमची। ताका आमी रिमांडाक व्हरतले आनी फुडली कारवाय आमी करतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू। आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद जावपाचो आसा ह्यो फकत वावड्यो, तशें कांयच जावचें ना। माविन गुदिनोन परत एक फावट स्पश्ट केलें। ह्या विमानतळार इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टिक फ्लायटी चालूच उरतल्यो, माविनान आश्वासन दिलां। माविन गुदिनोन दाबोळी विमानतळाचेर नूतनीकरण केल्ल्या जेन्ट्स रेस्टरूमाचें उक्तावण केलें। त्या वेळार ताणें सांगलें, विमानतळाचेर आशिल्ल्यो सुविधा आंतरराष्ट्रीय मानका प्रमाण सेगीतपणान अपग्रेड करतले। दाबोळी बंद जावचो ना, ताणें स्पश्ट केलें।
दाबोळी विमानतळाचे संचालक धनंजय रावान सांगले की व्यवसायात कसलीच घसरण येवंक ना. कलबुर्गी नागपूर सारखी नवी क्षेत्रां विमानतळा कडेन जोडिल्ल्यान फुडल्या हंगामा खातीर पयलेच 175 स्लॉट बूक केल्यात. नव्या टर्मिनल बिल्डिंग विस्ताराचे काम ऑगस्ट 2024 मेरेन पुराय जातले. नवी इमारत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणा खातीर वापरतले. सध्याच्या टर्मिनलाचो वापर घरगुती उड्डाणा खातीर जातलो अशेंय विमानतळ संचालकान सांगले. कितें ना कितें बदलाव आनी बरेपण कितें तरी दाबोलीम एअरपोर्टा हाडीत आसात. आमी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी खरें इंटरनॅशनल क्लास आतां तुमी पळयला बाथरूम्स इन्क्लुडींग टॉयलेट्स ऑफ व्हेरी हाय स्टँडर्ड. हे कितें दाखयता की सुविधा जी पॅसेंजरांक जाय ते तांकां करून दिता. आनी तुमी पळयला आतां सद्या काम चलता ओल्ड विंगाचें. That will become afterwards domestic side. This will become international side. They are getting prepared for the future. आणि हे हांव कित्याक खास करून सांगता, बेश्टी अफवा उडयता की दाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जातलो. एक जाण जावा तो तुमकां सांगतलो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जरी एअरपोर्ट आहा जाल्यार हो आमचो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा. आनी तेजे फुटफॉल कांय कमी जावना. एक 2 एअरलायन्स मोपाक गेले म्हूण तेजे ते कांय बदल जायना. तेही आमी मान्य मुखेलमंत्र्या वांगडा आमी वचून सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्टर प्लस प्रायम मिनिस्टर मेळपा आसा की हे दोन्ही एअरपोर्ट सदांच कायमचे जे कॅबिनेट डिसिजन आसले सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन ते भाशेन ते उरपा जाय म्हणून. म्हाका तरी मातशें पूण दुबाव ना. आतां कितें मातशें एडजस्टमेंट एक फ्लायट एक एअरलायन थिंगा वयतली दुसरी हिंगा येतली अशें हें जायत आसतलें. पूण दाबोलीम एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपा ना. हें लोकांक निश्चितपणे कळपा जाय. Honorable Minister has clarified this is what the right thing. And now in the interschedule, this Goa Dabolim is being connected to Kalaburgi in Gulbarga, that is in Karnataka. And presently we don't have Nagpur flight that is being connected now in the winter. So things will improve further. We are expecting further improvement, further connection, even international charters as well as international schedule operations. We don't have any slump. Yeah. So coming season के बारे में कुछ बता सकते हो? Coming season is good. We are having almost 180 slots. We have 170, nearly 75 slots already booked for the next winter season. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकार, जाका गोंयचो भाग्यविधातो म्हणटात, तेची आयज 50वी पुण्यतीथ. त्याच्या उल्लेखनीय योगदानाचो भोवमान आनी उगडास करपा खातीर राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी तेची पुण्यतीथ मनयली. ह्या निमतान साबार माचयांचेर विचारांचे मळे फुलले. हाची 50वी पुण्यतिथी. 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपता. आयच्या कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर आमचे पावर मिनिस्टर बाबसुदीन ढवळीकर आसात. भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुराय फॅमिली ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात. 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यांत आयच्या दिसा आणि फुडले वर्सभर मेळून एक ठरावीक कार्यक्रम हे वेगवेगळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचें थारायला. तितूंतलो मेन कार्यक्रम जो आसा आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या वतीन आमी बिल्डींग न्यू इंडिया हाजेर जो लेक्चर ऑर्गनायज केला तो आमच्या जिमखाना पणजे हांगासर ऑर्गनायज केला. ताच्या व्यतिरिक्त सरकारान GFA हे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आनी GFTC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां. केल्लें काम हे आमी परत एकदां म्हणजे आमी प्रत्यक्ष तर भाऊसाहेबाक पळोवपाक पावूंक ना, पण त्यांच्या स्मृतींतल्यान तेचें काम विशेष करून गांवागांवांत आसतली प्रायमरी शाळा हे आमी तेच शाळे खातीर गोंयचे लोक हे शिकपाक शकले, गोंयचे लोक हे शिक्षणाच्या वटेन वचपाक शकले. आज हांवूय बी प्रावडली सांगता म्हजें प्राथमीक शिक्षण जर खंय जालें आसत जाल्यार तें म्हज्या गांवांतल्या प्राथमीक शाळेंत जालें. आनी म्हणून तर ह्या वर्साच्या निमित्तान आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो खूब फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात रिनोवेट जाल्यो, नवीन बांदून जाल्यो
बट तरी सुद्दां एखादी दुसरी शाळा जर रिनोवेट जावपाची उरल्या आसत जाल्यार ह्या पूर्ण 1 वर्साच्या भितर ती शाळा जी आसा ही परत एकदा रिपेर रिनोवेट ही केली वयतली निश्चित ह्या वर्सा खंयसरूच एकय शाळेत. आणि ह्या पुण्यतिथी निमित्तान सबंद वर्सभर विविध कार्यक्रम सरकारान करपाचे ठरयल्या आणि हे सगळे आजचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पयरूच आमची सगळ्यांची मिटींग घेतली, ऑल पार्टी मिटींग, आणि ताणें हे डिसिजन घेतलें. त्या बद्दल हांव खरें मन पसून तांचो अभिनंदन करता, कारण त्याची गरज आशिल्ली. खुबशे यंग जनरेशनान भाऊसाहेब बांदोडकर हे जेन्ना मुख्यमंत्री जाली तेन्ना तांणी कितें कितें केलें हे खुबश्या यंग जनरेशनाक खबर ना. आनी त्या खातीर ह्या सबंद वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तांची जी ल्हान ल्हान भुरगीं आज शाळेंत वता तांचे पर्यंत तांची वळख पूर्णपणे पावतली अशें म्हाका दिसता. म्हणून ते आज भाऊसाहेब आमी आज पुण्यतिथी करतात गोंयभर आनी ताका देशभर लोक मानतात. आनी आयज आमी आमचे सगळे जमल्याक तेजी आज पुण्यतिथी साजरी करपाक आनी आयज 1950 आयज तुका येणार 1973 50 वर्सां. पण तेजी याद आमचे बद्दल सगळ्या लोकांक आसा, भुरग्यांक आसा, सगळ्यांक. म्हणून अशीच तेजी याद उरची आमची आनी अशेंच तरेन जे प्रगती केल्ली किंवा शिक्षण मळाचेर जावं आनी कितें मेळाची. विचारांनी जर आमी श्रीमंत जर जाले जाल्यार मन आनी काळजांतल्यान श्रीमंत जावपाक शकता. आणि तोच हो हावेस आणि आवेश घेवन आज मुखार वचपाची गरज आसा. शिक्षणाच्या मळाचेर आज सगळी साधन सुविधा आसा, तरी आसतना आज खंय तरी कमी पडटात, फाटीं उरतात. शिक्षणात बरेच महाग जाल्ले आसात. पूण त्याच वेळाचेर आज ह्या सगळ्याच्या संदीचो फायदो घेवन आज मुखार वचपाची गरज आसा. तेन्नाच आमी म्हणटले की भाऊसाहेब बांदोडकरान ज्यो काही गोष्टी आमच्या खातीर करून दवरलेल्यो आसात त्यो आमी मुखार व्हरपा खातीर ते झेंडे आणि ती घोडी आज आमी हातान घेवप तितलेंच म्हत्वाचं. तेन्नाच नवे पिढीक किंवा भावी पिढी जी आसा, भुरगे जे आसा तांकां तेंचे बद्दल कार्याची कमी जाण आसा. आणि ह्या पुण्यतिथी वर्सभर साजरी करतना त्या पिढीचेर प्रभाव पडतो आणि त्या पिढीक ते सगळे समजूचे, कारण फुडें गोंय आनी बरें जावचें, बरें विकसीत जावचें आणि 100% साक्षरता ही येवची ह्या विचारान हे सगळे फुडें वचचे. आणि त्या खातीर आज आमी मोगो पक्षा माध्यमांतल्यान आमी बी वर्सभर हे कार्यक्रम सुरू करपाचें ठरयलां. आमच्या सेंट्रल कमिटीनूय ठरयलां आणि त्या पद्दतीन सगळे कडेन आज कार्यक्रम जाता. असेच कार्यक्रम वर्सभर जातले. पुण्यतिथी साजरी जाता ही सरकारी पातळीचेर जावची, सर्वपक्षीय जावची असो खास प्रयत्न हांवें केलो. विशेषतः मांद्र्यान आमी पुतळ्याची उभारणी ह्या आदी खूब वेळा केल्ली. त्या पुतळ्याच्या जागी एक सुंदर असो नवो पुतळो आमच्या नव्या आमदारांनी आमकां दिल्लो आसा. तेचे हांगासर आतांच प्रत्यार्पण लोकांक विधी जाल्लो आसा. आता जास्त हांवें वेळ घेना, परंतु भाऊंची जे कितें कार्य आसा त्या कार्याची माहिती सुगंध तुमच्या पर्यंत आताच्या सगळ्या वक्त्यांनी पाहिलो आसा. भाऊंचे कार्य जे आसा त्याची आमच्या मनांतल्यान आमी नेहमीच आठवण दवरुया, त्या मार्गान वचपाचो प्रयत्न करूया. बहुजन समाज, गरीब समाज, शेतकरी समाज, मुणकार, कुळ म्हणजेच भाऊच्या कार्यक्षेत्रातले हे सगळे प्रश्न असतात. पुण्यतिथी या मांद्रे गावामध्ये संपन्न होत आहे आणि खऱ्या अर्थानं भाईंनी आपल्या कल्पवृत्तीतून हा कार्यक्रम या इथे आयोजित करण्यासाठी जे परिश्रम केले त्याबद्दल मी खरोखरच त्यांना धन्यवाद करू इच्छितो आणि आपणा सर्वांना विनंती करू इच्छितो की खऱ्या अर्थानं भाऊसाहेब बांदोडकरांचा वारसा मांद्रे मतदारसंघामध्ये जर कोणी अबाधित ठेवण्याचं पुण्य कार्य केलं असेल तर ते ॲडव्होकेट रमाकांत भाई कलप यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून भाऊसाहेब दोन्ही उलयता म्हणजे कोंकणी आणि मराठी मिक्स जातले, कारण आमची सदांचीच कोंकणी. भाऊसाहेबाचें उलोवप म्हणल्यार एक व्हडलो महापुरुशाचें भाऊसाहेबाचो शिक्षणाचो आनी भुरग्यां बद्दल जो भाग आसा ताजेरूच उलयतलो. आनी बाकीचे जे आसा आजच्या गोमंतकाक सुद्दां म्हाजो भाऊसाहेबाचेर एक लेख आसालो, जरूर तुमी सगळ्यांनी वाचचो. शाळा एज्युकेशन वायज जितकी भुरगीं आयज शिकतात ती कोणा खातीर शिकतात.
की ती कोणी सुरुवात केली, ही भाऊसाहेब बांदोडकरांनी सुरुवात केली आणि आमकां आयज त्यांच्या विचाराच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक त्यांचे विचार जाणा जावन दिवंक जाय, त्यांच्या विचाराचेर तांकां फुडें आमचे फ्युचर गोंयचे हे व्हरपाची गरज आसा. आम्ही लहानपणात ओपिनियन पोल आसता पासून भाऊच्या संसर्गात आणि भाऊचे विचार घेऊन आजपर्यंत लोक पक्षात एक राहण्याचा प्रयत्न केला. प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बाळकृष्ण बांदोडकर यांची पुण्यतिथी या इथे साजरी करण्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित आहोत आणि व्यासपीठावर विराजमान आजच्या या सुंदर अजितभाई आरोलकर. त्याचप्रमाणे लोकनेते आदरणीय भाई जेव्हा नाशिकला वसंत व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने आले त्यावेळी मी त्यांना आवर्जून जाऊन भेटलो आणि हा सगळा कथाभाग सांगितला आणि ते म्हणाले की तुम्ही कधीतरी गोव्यामध्ये अवश्य या. आणि योगायोगाची गोष्ट अशी की माझ्या मनातल्या एका संकल्पनेच्या संदर्भामध्ये मला गोव्याला यायला मिळालेलं आहे, ते देखील आदरणीय भाऊंच्या या 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, कृष्णा नायक, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. वास्को दामोदर सप्ताची नेटान तयारी चल्ल्या. गोबी मंचुरियन स्टॉलांक अंदू परवानगी मेळूं येता. प्लास्टीक वापरप्यांक मात ताबडतोब दंड दितले. आमदारा बरोबर पूर्व नियोजनाची बसका जाली. वास्को दामोदर सप्ताहाचे पूर्व तयारे खातीर आमदार, देवस्थान समिती, आयोजन समिती अशी एकठांय बसका जाली. सप्तकाक हजारांनी लोक येतात. देखून बायलांच्या गळ्यातल्यो चेनी ओडून काडप, तांची फकाणां करप अशी मस्ती चलता. ताजेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस गस्त घालपाच्यो सुचोवण्योय आमदारान दिल्यात. आम्ही 7 दिवसाचो आम्ही या फाटी ठरयला, म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन ठरयला, म्युन्सिपाल्टीचे प्रेरोगेटिव्ह ते. सो आम्ही सांगला की जाता इतले बेगीन ते क्लियर करचो म्हणून. आम्ही म्युन्सिपाल्टीक इतलेंय सांगला की सिटीन सगळ्यात मेन त्रास जाता आणि जेन्ना सप्ताह काबार जाता तेन्ना हांकां ती घाण काडपाकूच 15 दीस वतात आणि मागीर सगळ्या सिटीवाल्यांचो म्हणजे तांचे खूप हाल जाता. सो ह्या फाटी तांणी सांगला की मॅक्झिमम 3 दिसा भितर फुल सिटी आम्ही क्लीन करून दिता म्हणून. बाकीच्यो थोड्यो गोष्टी आसा, म्हणजे सगळ्यांचो एक डिमांड आसा की गोबी मंचुरियन स्टॉल हांगा आसचो. सगळ्या जात्रेनी, सगळ्या फेरयेनी गोबी मंचुरियन स्टॉल हे सगळ्या कडेन आसता, वास्कोनूच कित्याक ना. सो आज आमी एफडीए कडेन उलयतले की कित्याक ना काय म्हणून तो, आणि तांची जेन्युइन रिजन आसा दुसरी गजाल, पूण तशें कांय रिजन ना जाल्यार ह्या फावटी आमी गोबी मंचुरियन स्टॉल पासून घालपाक येतले. म्हणजे आमी सपोज हायजीन मेंटेन केली सगळ्या कडेन, तांचे उदकाची वेवस्था व्यवस्थित केली जाल्यार म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना. गर्दी जावची न्हय हे खातीर सगळी व्यवस्था करतले अशें मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले. सप्तकाक लागून वास्कोतल्या लोकांनी मोटारी आनी वाहनांनी येवचे न्हय अशें आवाहनय ताणें केलां. आम्ही तिथला 7 दिवसाच्या वर आम्ही वयचे ना म्हणून 7 दीस हे कन्फर्म झालेलं आसा. सेकंड थिंग सगळे जी लास्ट टाइम मिटींग जाली तेची रिव्ह्यू मिटींग, त्याच्या बद्दल आम्ही सगळे उलयले आनी सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिसर्स आहा बाय ट्रॅफिक जावं, पुलीस जावं, PWD जावं, सगळ्यांनी आपणा आपणा जे कितें काम आसा ते ऑलरेडी तेंच्यानी सांगलेलें आनी तेंच्यांनी सगळे ओके म्हटलेलें आहा. ह्या फावटी तुमकां कांयच कंडिशन जावपाना इतलो आमी हे केलेलें आसा. पण लोकांनी खंय तरी मातसो आपणाचो एक हे फुडाकार घेवपाक जाय, कित्याक वास्कोन गाडयो घेवन येवचे न्हय इतले आमी हे करता. कित्याक सिटीन जेन्ना कोण गाडी घेता तेन्ना ट्रॅफिक खूब जाम जाता. म्हणून हांव वास्कोकारा खातीर स्पेशली जे वास्कोकारा तांकां लागीं ते 2 व्हिलर घेवन पासून येयल्यात ते 7 दिसांनी मातशें तेंच्यांनी मातशें केल्यार ह्या फावटी सप्तक बरो उरतलो जाता. Ask for IRB of 3 platoons for emergency, and there we will keep station at the outpost. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रोमांचक अशी फुटबॉल सर्तीत रॉझमन क्रूज नागवान गोंय वेल्ला SCचेर 3-0 गोल फरकान जैत मेळयले. बाणावलेच्या दाणो ग्रावंडार सेंट सेबेस्तियन UC बाणावलीन ही इंटर विलेज सर्त घडोवन हाडली. फायनलीत रॉझमन क्रूज नागवान आपली सुवात निश्चित केली. रॉझमन क्रूज नागवान खेळाचेर शेक दवरून हाफ टायमा मेरेन 2-0 अशी आघाडी घेतली. रॉझमन क्रूजाच्या आंद्रून आपली कुशळताय दाखोवन 12व्या आनी 26व्या मिनटाक गोल करून आपल्या पंगडाक फायदो करून दिलो. दुसऱ्या अर्धात गोवा वेल्ला SCन अंतर कमी करपाचो यत्न केलो. 37व्या मिनटाक आपली हॅट्रिक पुराय करून आंद्रून चमक कायम दवरून मॅचीचो फुडार निश्चित केलो.
तांणी यत्न करूनय गोवा वेल्ला SC खेळा मळार रॉसमन क्रुजाच्या पराक्रमी बरोबरी करूंक शकलो ना. ह्या जबरदस्त जैता सयत रॉसमन क्रुज नागवे आता फायनलीत उमळशिकेन वाट पळयता. पुराय खेळात उल्लेखनीय कुशळताय दाखयता. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत आयज बरेच कडेन कमी चड प्रमाणात पावस सुरू येता, पूण राज्या खातीर हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. मळबांत कुपां दाटतली, तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.